पुराय मडगांवां निदान 8 दिसांचो तरी लॉकडावन घडोवन हाडत मडगांवच्या वेपाऱ्यांनी सरकाराक उलो मारला। मडगांवच्या न्यू मार्केट ट्रेडर्सांनी 8 दिसां खातीर स्वता जावन मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। तेच धर्तरेर पुराय मडगांव बंद केलें जाल्यार त्याचो बरो परिणाम दिसून येतलो अशें तेंचें म्हणणें। जाल्यार कुडचडें बिरेस्तार मेरेन दुकानां बंद उरतलीं। मडगांवच्या न्यू मार्केटांत लॉकडावन आसलें, फाटल्या सप्तकांत तें काडलें। त्या उपरांत लोक शिस्त पाळनाशिल्ल्याचें तेंच्या लक्षांत येयलें। तेका लागून सादुरताय म्हूण मार्केट ट्रेडर्सांनी 8 दिसांचें लॉकडावन घोशीत केलें। सोशल डिस्टन्सिंगाचो हेतू कमी चड प्रमाणांत चालीक लागला, पूण अजून कांय विक्रेते भायले वाटेन बसून वेवसाय करतात। देखून आमदारान हे कडेन गंभीरतायेन पळोवन पुराय मडगांव 8 दिसां खातीर तरी लॉकडावन करचें अशें ते मागतात। पळयात। न्यू मार्केटांत सगळे वेपाऱ्यांनी आमी सो भशेन बंद करपाक केल्लें आसा आनी हें मार्केट 8 दीस बंद आसतलें। कित्याक कोरोनाचो फैलाव वाडलेलो आसा, आजूबाजू सगळ्या वाडलेलो आसा आनी वास्को भशेन आमी जावची न्ही आनी मुखार आमकां मार्केटांत त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हें सो भशेन बंद दवरला। आनी तशें आमकां मुन्सिपालिटीन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। तेंच आयज मातशें आमगेलें सामान थोडें कोणाले पेरिशेबल आयटम आशिल्ले ते मुन्सिपालिटी रिक्वेस्ट करून आमी आयज 1-2 वरां दिवपाक लायल्या आनी आयज गेट ओपन करून दिला मुन्सिपालिटीन। तशेंच आमकां पोलिसांचोय प्रोटेक्शन मेळिल्लें आसा म्हाका आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता गव्हर्मेंटानूय हेजेर डिसिजन घेवचो, कितें सगळें गोंय बंद करचें आनी आमचे लोकल आमदार आसात, मडगांवचो आमदार, फातोड्डेचो आमदार, तेंच्यांनी कितें तरी हेजेर विचार करचो, मुन्सिपालिटीनूय विचार करचो, कित्याक जे करून हे 2 दीस 3 दीस बंद करून जायना। कंटिन्यू कमीत कमी 8 दीस आमचे वांगडा जर सगळे मडगांव बंद करीत जाल्यार हेजो कितें तरी इफेक्ट जातलो। आमगेलें सगळें क्लियर जातलें। 12 म्हणल्यार आमी सगळ्यांक कोणाक काडपा आसा ते काडटले आनी तेजे मुन्सिपालिटीन आमकां आतां सॅनिटायज करता म्हणलें मार्केट। आतां हें जातरी आमगेलें सॅनिटायज करतले ते आमी मुन्सिपालिटीचे आभार मानता। चवथ बी लागीं पावले कडेन आसा तेन्ना मार्केटान गिरायक चड येता न्ही, तेन्ना मातशें आमकां हेल्प करपाचें मुन्सिपालिटीन गव्हर्मेंटान। तुमी सपोर्ट केलो बंद केलो आमचो फूल सपोर्ट आसा। जाल्यार कुडचडें बिरेस्तार मेरेन मार्केट बंद दवरपाचो व्यापारी संघटनेन निर्णय जाहीर केला। मार्केट संघटनेचो अध्यक्ष रोशा परेरान ते संबंधान उलो मारला। पळयात। आनी आयज आमकां लोकांक दाखोवन दिलें की लोकांचो जीव पयलो आनी हांव लोकांक सगळ्यांक आभारी आनी तेमकां सगळें थँक्यू म्हणटा की आमनाचे खुशीन तेमी बंद दवरून आयज सगळी गांव आख्या गोंयांत दाखोवन दिलें की आमी आमची जिवाचे कॅर घेवपाक जाय। जरी तर CM आहा आनी व्हडले गव्हर्मेंट आहा, गव्हर्मेंटाक खबर आसपाना कुडचड्यार कितें जाता म्हणटा। सो ही खबर हे गव्हर्मेंटाक आसपाना आनी हेक लागून आमी कुडचडें बंद दवरपाक चिंतिल्लें कितें आमची जिवा कॅर घेवपाक आनी आमी आयज बंद दवरला अप टू थर्सडे आनी हांव लोकांक मागता आयज बंद दवरलें तशें टील थर्सडे कंटिन्यू करपाचें। थोडी 1-2-3 शॉप ओपन आहा, आमी तुगेले फार्मासी ओपन आहात, 1-2-3 तुगेले बुसारी 1-2 ओपन आहात। तेमकां लागून आमी कित्याक बंद करूं म्हणलां, आमकां हिंगा केस वाडपा लागले, क्रावड नाका, एक जाग्यार चड क्रावड नाका म्हूण आमी तेमकां रिक्वेस्ट केला मातशें बंद दवरपाचें। आनी तेमकां दिसता ते कुडचड्यार कितें हेल्प करतले आनी कुडचड्यार हें दुयेंस पयस करपाक कितें हेल्प करतले तेमकां मागता हांव तें बंद दवरचें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर आनी कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार।